आयज आमच्या चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान हो प्रोग्राम आमच्या दाबोळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो मुरगांव तालुक्यांत घडून हाडला. सरकार तुमच्या दारी आनी हांव वेलकम करता हो प्रोग्राम ताणें केल्लो तो, कित्याक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या आमचे कितें तरी इश्यूज आहा ते आमी सरकारा कडेन घालपाक. आयज ह्या प्रोग्रामाचो फायदो काडून हांवें चिकाली बायो क्रुसेडर्साचे तर्फेन एक इश्यू तेजे वयले मांडला, तो म्हणल्यार करप्शनाचो. आमी फाटींच तुमकां खबर आसतली एक रस्त्याचे रुंदायेचे रोड वायडनिंगाचो इश्यू घेतलेलो, जंय दोन गव्हर्मेंट सर्वंट इन्वॉल्व आसले 1.5 करोडाचो घोटाळा घडोवन हाडपाक. आनी आमी ताजेर निशेध मारलेलो आनी सरकाराक आमी नोंदरेक हाडलेले सरकाराचे की हे घोटाळो बंद जावपा जाय आनी जो पळय प्रायवेट लोकांक फायदो करपाचो चिंता ते आमची पब्लीक पयशांनी ते बंद जावपा जाय म्हणून आयज हांवें ते ताजे कडेन मांडले, ताजी बुद्ध मागली, ताजो गायडन्स मागलें की मुखार आमी कशें व्हरपाचें आनी त्या सरकारी मनशांचेर कशें एक्शन घेवपाचें. सो ताणें म्हाका आयज रिक्वेस्ट केला की तूं डायरेक्टर विजिलन्साक तो कंप्लेन दी, सगळी प्रूफ तुजे कडेन आहा ते दी आनी एक CC आपणाक माग कर आनी आपूण ताचेर एक्शन घेतलो म्हणून. म्हाका एकूच दुबाव आहा, एक्शन घेवपाक सरकारा कडच्यान NOC जाय पडटा. एक गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर एक्शन जावपाक विजिलन्सा दितले आनी विजिलन्स एक्शन घेतले जाल्यार सरकारान ताका NOC दिवपा जाय. सो हांवें ताका विचारलें तूं म्हाका ताबडतोब NOC दितले काय म्हूण. सो ताणें म्हाका एश्युरन्स दिला की तूं कंप्लेन दी आनी पळय आपूण कितें एक्शन घेता. सो ह्या विश्वासाचेर आमी मुखार सरतले आनी चिकाली बायो क्रुसेडर्स तर्फेन ह्या सरकारी ऑफिसरांचेर आमी कंप्लेन करतले आनी हो पळय पब्लीक पयसो चोरयेक गेला तो रिटर्न तांचे पागारांतल्यान काडपाक आमचो हो प्रयत्न आसतलो आनी लोकांचें नुकसाण पळय जाता तें ह्या सरकारान बंद करचें अशें आमची एक रिक्वेस्ट ह्या सरकारा कडेन आमी मांडटा. आनी ताका परत हे प्रोग्राम घडोवन हाडलो म्हूण सरकार तुमच्या दारी हांव ताका शाबासकी दिता.